पड़ता था मीट। तो ये पीठ में ये डालेगा और इसका भजी इसमें डालेगा तेल डाल के। फाइनली हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। आज आमगेर कितें तरी तयारी चालू आसा। अरे कितें करता? गोबी मंचुरियन। गोबी मंचुरियन। हय, गोबी मंचुरियन। ऐक रे, सांग। पळय दादलो मनीस न्ही केन्ना आयकून घेयना। एक एग्जांपल दाखव तुका। दाखय। रेडी? आता दोनदा टॉप म्हण। कितें? दोनदा टॉप म्हण। दोनदा टॉप। दोनदा 1 2 तशें। टॉप टॉप। पयलें होच एग्जांपल। आता ताका सांगले दोनदा टॉप म्हण, दोनदा टॉप खंय? बरें दोनदा टॉप। आनी एकदां म्हण। टॉप। आता जर ग्रीन लायट जेन्ना पेट्टा पळय तेन्ना तूं कितें करता? ग्रीन लायट पेट्टा तेन्ना गाडी घेवन वयता। हय, गाडी घेवन वयता। तुजो पयला रील ना तू फोन म्हाका ना धाडटा। ना। बरें आता दोनदा सिल्क म्हण। तू रील पळोवन म्हाका विचारता हें सगळें। दोनदा सिल्क म्हण। सिल्क सिल्क। आनी एकदां म्हण। सिल्क। गाय कितें पिता? गाय उदक। हांव म्हणलें तूं चिटींग करता। अरे हांव आयकता सारकें आतां, कॉन्सन्ट्रेशन आसा म्हागेलें म्हणून ते हांव आयकता न्ही। बट हरशीं दादले आयकना सारकें। ना हांव आयकता। तेंची तकली एक जाग्यार आसता आनी बायले कितें सांगता ती केन्ना आयकना ते। हें उलटें एग्जांपल। उलटी न्हू। उलटी कशें? जालें रे, आनी कांय ना म्हाजे कडेन। आतां आमी फ्लावर भाजया। फ्लावर आमी काडलेले आसा पीसीस, स्मॉल स्मॉल पीसीस। अशी अतीस तरी ना, स्मॉल स्मॉल पीसीस। तो मोठो जाता म्हाका कळ्ळें? आतां हांवें हाडलो आसा मैदा। आतां तेजी पेस्ट करपाची। फूड सायडीन राव। हो आमचो फ्रीज तुमकां दिसतो ना। कितें रे? तें हुमाणें अजून कंप्लीट जालें ना। थोड्या वेळान कितें तरी सांगतालें तें आयकलें ना म्हणटाले। प्युअर ना रे, अरे ते आता तू त्यान घेऊन बसलो आता। झाली ते सोंपले पिक्चर काबार। प्युअर? हय पिसो सो। हेच ते म्हणजे दादलो मनीस केन्ना आयकून घेयन ते येते। सो हांव तुमकां आतां दाखयता कितें कितें केलां तें। पयलीं फ्लावर बारीक करून वॉश करून घेतले, बारीक कुडके करून वॉश करून घेतले। आतां हांगा हें मैदो, कॉर्नफ्लोर म्हळ्यार मैदो न्ही। ना, मैदो सेपरेट आनी कॉर्नफ्लोर सेपरेट। एक मैदो? ना रे, कोण सांगता? हय म्हाका खबर ना। कॉर्नफ्लोर घेतले। कॉर्नफ्लोर म्हणल्यार मोक्या पीठ। कॉर्नफ्लोर म्हणल्यार मोक्या पीठ घेतलें। तितून भितर घातलो गरम मसाला। तेजे वयल्यान आतां कितें घातलें तुवें? तो म्हाजो मसाला, तो कोणाक सांगप? सिक्रेट मसाला। आनी तेजे वयल्यान आतां हें कोथमीर पावडर आनी इल्लोसो कलर, फूड कलर। इल्लोसो फूड कलर आनी हितून पडटलें आतां मीठ। लायफान न्ही गोवा विसरल्यार जाता, पूण जेवणाक केन्ना मीठ विसरनाकात। बरें, आतां तेका मिक्स करपाचें। तुमी पळोवपाक शकता आतां एका कलर येयल्लो आसा। अशें उलयता न्ही ते। अरे हांव कितें व्लॉग करना, फूड व्लॉग करना। आतां तुमी पळोवपाक शकता। हय तेच सांग न्ही तुका, अशें उलयता न्ही म्हणून। उदक घालून सगळें मिक्स करता। पेस्ट करपाची। पेस्ट। ये क्या कर रहे हो भैया? आता
आता बरो कढाई तापून घेवपाची. कढ़ाई दवरला है गैस पे. आता ये पीठ में ये डालेगा और इसका भजी इसमें डालेगा तेल डाल के. तेल गरम झालं ना ते अजून. एक पुरा बरं कुरकुरीत. हे देख साइड एक गुवा तसा बंद झाला आता. हे ते आपल्या काढ म्हणता बाहेर. हा हे जाऊन मागीर ते हे सध्या भजी काढून झाल्या फ्लावराची. त्या म्हणल्यार आमी हे करया, हे सगळे कट करून घेऊया, पेस्ट करपाची आणि मागीर ते पेस्ट म्हणल्यार हे रे भाजी अशी भाजी. सगळं उरलेले सामान. हे सामान कुरकुरीत एक खाता. हा गरम गरम असा. मीठ टाक पडला. आता आम्ही तयार करता उरलेला मसाला. भजी तयार करून जाल्ली आसा. सो आता मसाला करून तितून ऍड करपाचो. म्हणटकीर हांगा कितें कितें आसा, स्प्रिंग ऑनियन, मिरची, टोमॅटो, डब्बू मिरची, कांदो आनी ओली कोथमीर. आणि एक काढलाय. हा ते घालप ना. कांदो, स्प्रिंग ऑनियन, डब्बू मिरची, टमाट, टोमॅटो, किती हां आले लसूण पेस्ट. आले लसूण पेस्ट. हरशी डायरेक्ट आले आनी लसूण घातले जाल्यार तें इजी पडना. मागीर तूं पेस्ट कित्याक घातली. आं गोवा मास्टर शेफ गोवा. तुमच्या तिखसाणे प्रमाणे मीठ मिरची घालता. मिरची घाला. ते दाखवून दवरलें.
तर ते सायडी आमचे अजून जायत आसा इल्लें स्प्रिंग ऑनियन स्प्रिंग ऑनियन चड घातलो दिसना तुका काय तितलोच तो ते मागीर हें जाता इल्लें जाता हें कितें हळद चड घालता इल्ली घालप मिरसांगे पिठो सॉस हॉट एंड स्वीट जाता की सोया सॉस चटणी एक 1.5 टेबलस्पून चिली सॉस तेजेर शोतो ही पेस्ट जावन रेडी जाल्ली आसा आतां फक्त हे काबार जावपा उरल्या ते फूल काबार जालें म्हणटकीर डायरेक्ट हितून ट्रान्सफर करपाचें टेस्ट कमी जावची दिसना अशीच ती आता ओली कोथमीर मरे जालें आमचें गोबी मंचुरियन रेडी फायनली इट इज रेडी जालें रेडी आमचें गोबी मंचुरियन बटर परोटा कानो